काँग्रेसीचे लिस्ट कांय माजी आमदार कॅन्डिडेटांक कोंत्र गेलां। कुंकळ्ळेचो आदलो आमदार जोकी काँग्रेसींतल्यान भायर सरलो। सांताक्रूज रुडॉल्फ आनी धाकू मडकयकार सांतांद्रे खंय अपक्ष रावपाचे। हालींच काँग्रेसींत आयिल्लो विठू मोरजकार सांखळें तिकेट न्हयकारिल्ले प्रताप गांवस आनी सुनीता वेरेकारान सध्या तरी वग्गी रावपाचें थारायलां। Denying me the ticket, party ticket. I was a loyal soldier of the Congress party. Mr. Luigi Falero, I challenge and I charge the Clifford Dias has paid the money to the party to get the ticket. I'm asking Luigi Falero, why you are sitting for election? You should give on new faces in Naveli constituency. I had resigned today as a membership of the Congress party. They had told me, you go ahead, any party which you want, independent or any party. अपक्ष म्हणून या मतदारसंघात हांव निवडणूक लढयतलो आणि निवडणुकीक म्हाज्या बरोबर भरपूर सपोर्टर आसतले, पण हांव अजून पासून म्हाज्या सपोर्टरांक ओपन करूं ना, एक्सपोज करूं ना, कारण 1.5 वर्षे मतदारसंघात भोंवता आसतना एक दोग जाणूच भोंवप आनी घरांनी आनी ज्या मतदारसंघातले प्रतिश्ठीत अशे मतदार असो सगळ्यांचो संपर्क करून आज ह्या मतदारसंघात खुबशे कॉर्नर मिटिंग्यो, सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मिटिंग्यो अशें घेत आयज पर्यंत बरो प्रचार आनी बरो प्रतिसाद म्हाका ह्या मतदारसंघात मेळ्ळो आसा आनी ह्याच आदाराचेर हांवें अपक्ष म्हणून रावपाचें थारिल्लें आसा। हांव खंयचेच परिस्थितीन फाटीं घेवचो ना किंवा कोणाक सपोर्ट करपाचो जे काय आतां अप्रचार चल्ले आसा ते अप्रचाराक बळी पडचो ना आनी कोणाच्या दबावाक हांव फाटीं सरचो ना। ऑफर बी कोणाचें येवना आनी ऑफर स्विकारपाचें ना आमी। तुम्ही आता पळयला की लोकांनी कशें आमकां सांगला तूं बस म्हणून आमी फकत थोड्याच लोकांक आपयले, इतले लोक पण आतां आमी आतां तितून पडले आनी आतां लोक सांगता तशेंच करचें पडलें। आता कितें चिंतला तुवें? आतां लोकांक सांगला तशेंच करचें पडलें। सो लोकांनी तूं पयला आमकां सांगला ते तूं बसा म्हणून। सो 2017 इलेक्शनाक तुमी आमी आतां बसपाय चिंतला। विठू मोरजकार हालींच पेडण्यां बीजेपींतल्यान काँग्रेसीन आयलो, मात ताका काँग्रेसीन तिकेट दिल्ली ना। ताका विचारल्यार तो सद्याक कांयच उलोवपाक तयार ना। पेडण्यां तिकेट दिल्या विकेश असोटीकराक, सांखळे सुनीता वेरेकर आनी प्रताप गांवसाक कडेक दवरून तिकेट दिल्या धर्मेश सगलांनी। तांचेर ती दोगांय कांयच उलोवपाक तयार ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बीजेपीचे लिस्टाचेरय आतां मेरेन 2-3 इत्सूक कॅन्डिडेट अस्वस्थ जाल्यात। अजून 6 कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावपाचे उरल्यात। वास्को दाजी सरकारान बीजेपी सोडली, तो अपक्ष रावपाचो। थंय तिकेट दिले कार्लोसाक। काणकोण अजून तिकेट डिक्लेअर केल्ली ना। थंय विजयाक दिता म्हूण बोवाळ जाल्ल्यान तवडकारान ऑफिस बॅरर्सांक घेवन प्रेशर टॅक्टीक सुरू केल्या। मये वेले वयर शांतता दिसता, भितरल्यान खतखत्ता। आनी पार्टी कडेन एक क्लेम घाल्लो की ह्या फावटी कॅन्डिडेट चेंज करचो म्हणून। खंय तरी पार्टीन आमचे आयकुना आनी जो लोकांचो डिमांड आसा आमकां दिसता की जो लोक मागतात कार्यकर्ते आनी जेन्ना लोक खंयचे तरी एक डिमांड पार्टी कडेन करता, म्हाका दिसता लोकांचे सेंटिमेंट्स, वर्करांचे सेंटिमेंट्स हे पार्टीन दवरपा जाय आशिल्ले। आज जनतेन इतलो आवाज करून पसून की ह्या फावटी कॅन्डिडेट आमकां दुसरो दिवचो म्हणून आमच्या पार्टीन ते मागून घेवना आनी त्या निशेध म्हणून आज आमी सगळेच ह्या पार्टीनसून हांवें तर म्हजें रेजिग्नेशन टॅक्स केलें। बाकीची सगळी जी आमची सिनियर कार्यकर्ते आसा, वायस प्रेसिडेंट आसा बीजेपीचो, कोण ट्रेजरर आसा, म्हणजे एक्झिक्युटीव पोस्टाचेर सगळे आशिल्ले, प्लस आमचे कार्यकर्ते सगळे प्रायमरी मेंबरशिपानसून आमी रिजायन जाल्या आनी आमी लोकांचे सेंटिमेंट्स जे आशिल्ले ते घेवन तांच्या आग्रहाचेर आमी आज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून फुडें सरल्यात। किंवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते म्हणून आसना, ज्या वेळाचेर ह्या मतदारसंघाची तिकेट डिक्लेअर करपाक डिले जाता, त्या संदर्भात कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड मोठी अस्वस्थता आणि एक संभ्रम जो आसा निर्माण जाला आसा। आमकां पॉझिटिव्ह सिग्नल येवपाचे आसा
त्यामुळे कार्यकर्त्यामध्ये एक संभ्रम निर्माण जावपाक नाका की म्हणून आमी आज हो विशय आमी करतात की नेगेटिव्ह रिपोर्ट येवच ना, पण आयले जाल्यार सुद्दां आमी इलेक्शन लडोवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान सक्षम ताकदून असे जे कार्यकर्ते आसात, जे निस्वार्थी भावने काम केल्ले आसा आणि असे कार्यकर्ते कोणे तरी ऐरगर एखादो मनीस आसा न्ही ज्या संघटनेशी बांदिल्लो ना, केन्ना तरी आमी अनेक वेळाचें म्हणटाले की आयत्या बिळांत नागोबा म्हणटालो पळय न्ही, अशा तरेच्या की खंयच्याच मनशाक आमी कार्यकर्ते खपून घेवचे ना आणि आयते कोणाक तरी आमी काडून दितले अशें जावपाक शकना. बीजेपीचे काणकोण केप्याचे कांय ऑफिस बेरर्स तावडकराक तिकेट जाय म्हूण लॉबिंग करतात. तिकेट विजयाक वता म्हूण दुबावान राजिनाम्याच्यो धमक्योय सुरू जाल्यात. ना कशें आसा, आमगेली एकूच मागणी आसा की रमेश तवडकराक जर तिकेट दिली जाल्यार पक्षाचें काम आमी वेवस्थीतपणे करतले. बस आज पर्यंत जी तिकेट 9 तारखेर दिता म्हणटा, 10 तारखेर दिता, 12 तारखेर दिता, बस जावपाचें कारण कितें आसा, तेजी कितें चूक आसा की जेणे ताका तिकेट अशी फुडें ढकलपा सारकी. आमची भारतीय जनता पार्टी कडेन इतलीच रिक्वेस्ट आसा की आमी जर रमेश तवडकराक जर पार्टीन तिकेट दिली ना जाल्यार गोंयभर आमी अशें जे यूथ जे आसा फिरतले की जेणे करून भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आसतले मागीर ते खंयच्याय समाजा आसूं कितें आसूं न्ही, ते आमी अशें काम करतले की बीजेपीचे जे कॅन्डिडेट आसतले ते पडपा साठी आमी काम करतले. बीजेपीन अजून मये आनी काणकोण कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो ना. मयेचो अनंत शेट सद्याक कांयच उलोवपाक तयार ना. तिकेट प्रवीण झांट्याक गेल्यारूच तो ताजो प्लान डिक्लेअर करतलो. 6 मतदारसंघ बीजेपी फुडल्या लिस्टान दवरल्या. 1-2 दिसांत डिक्लेअर जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.